प्री मॉन्सून दुरुस्ती कामा निमतान अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली। अस्नोडेच्या जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान पुराय बार्देश तालुको आणि दिवचलच्या कांय वाठारांत उदका पुरवण जाता। दुरुस्ती कामा निमतान बुधवारा 7 मे आणि बिरेस्तारा 8 मे असे 2 दीस ह्या प्रकल्पांतल्यान मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली। शुक्रारा 9 मे ह्या दिसा ह्या प्रकल्पांतल्यान नियमित उदकाची पुरवण जातली असे उदका स्तोत्र खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी कळीत केला। 2 दीस मर्यादित प्रमाणात उदकाची पुरवण जातली देखून लोकांनी गरजे प्रमाण उदकाचो वापर करचो असो उलो संबंधित खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी मारला। गोमंतक टीव्ही खातीर हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।